वाचतलात तुम्हाला जाऊन म्हणटा बिकॉज सद्याक थिंगा बीजेपीचो आमदारूय आसा आनी एकल्यान फाटल्या दिसान दाखोवनूय म्हटल्यार ताका इंट्रस्ट आसा म्हणून. सो वॉट इज युअर सगळ्यांक इलेक्शन दीस इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. सगळ्यांक इलेक्शन लडपाचो अधिकार आसा. एवरी वन कॅन क्लेम. आतां फाल्यां लोक कोणाक प्रिफर करतले इट इज गेम ऑफ नंबर आनी लोकांचेर आसा. हांवें पयलीं सांगलां फॉर झेडपी इलेक्शन पीपल आर द अल्टिमेट वोटर्स, अल्टिमेट किंग. हांगा आमी निवडून सुद्दां आयले जाल्यार वी आर नॉट द किंग्स, वी आर द सर्वंट्स. इलेक्टेड मेंबर्स आर द सर्वंट. सो कितें आसा तें आमी लोकांचेर सोडून दिवपाचें, आमी काम करीत रावपाचें. आमदाराचें काम कशें आसा तुमी? अरे पळय कशें आसा तें आमदाराचें काम कितें आसा तुमी आमदारा विचारा. आमच्याच पार्टीचो आमदार आसा. आमदारान पार्टी कडेन आनी सरकारा कडेन उलोवन तें कामां करपाक जाय. पूण आमदाराक विचारा म्हणजे तुका कांय खबर ना ना, हांव पळय तेजी? आतां तशें तुमी ऑनेस्टली जर विचारीत जाल्यार हांवें जर आतां कितें कमेंट करीत जाल्यार ना तूं टिकेटीक इच्छूक आसा म्हणून तूं अशें कमेंट करता. तूं टिकेट इच्छूक आसा? आसा हांव ना म्हणना. दॅट इज अ फॅक्ट. सो तें हें जाल्लें नाका. लोकांचो विचार तकलेन घेवचो पडटलो. ते लोकांक विचारा. कुंभरज्या मतदारसंघान उदरगत जाल्या कुंभरज्या मतदारसंघान उदरगत कुंभारज्या मतदारसंघान खुबशे प्रोजेक्ट ह्या फाटल्या खुबश्या वर्सांनी जाल्ले आसा आनी खुबशे प्रोजेक्ट जावपाची गरज आसा. तुवेंनूय केल्या तितून? हांवें केल्या झेडपी म्हणून हांवें खुबशे गांवांनी भितर जे तांकां गरज आशिल्ली शेड्स आसत, स्टेज आसत, खंयचे ग्रावंडार शेडी आसत, ह्यो सगळ्यो हांवें केल्या. ती सामकीच गरज आशिल्ली आसा. डेफिनेटली हांव लोकां कडेन त्या माध्यमांतल्यान पावला. Siddesh, but when the MLA is doing the development, then why the BJP will give the ticket to you? सी कशें आसा फॉर भारतीय जनता पार्टी एक अशी पार्टी आसा जी पयलीं सर्वे करता. कळ्ळें न्ही. हांव अशें म्हणना की पार्टी म्हाकाच तिकेट दितली किंवा आनी कोणाक तिकेट दितली. म्हाका कित्याक तिकेट दिवची न्ही हें हांव बरे तरेन हांव पार्टी कडेन मांडपाक शकता. सो लेट द टायम कम आय वील डेफिनेटली आन्सर दीस. लास्ट टायमूय तुवें इंट्रस्ट दाखयलो पूण मागीर खंय म्हाज्या हिसपान अशें आयकलो की तूं गिरावलो. मागीर तेन्ना कितें जालें? केन्नाय तुवें क्लेम घातलेले मागीर कितें तुका सेटल केलो तूं गिरावलो अशें कितें सेटल जालें? करपाचो प्रश्न ना हांगा. आनी कशें आसा केन्ना केन्ना पार्टी जेन्ना आमी पार्टीचे लॉयल सोल्जर्स म्हणटा तेन्ना पार्टी सांगता तेन्ना आमकां आयकुचें पडटा. पण काही गोश्टी काही वेळार कशें जाता की लोकांचे आयकुचें पडटा आनी लोकांच्या फाटल्यान रावचो पडटा. सो म्हाका दिसता प्रत्येक जेन्ना टायम येता तसो आमकां डिसिजन घेवचें पडटा. पूण तूं लॉयल सोल्जर म्हणटा जाल्यार सडनली मागीर कोण येता भितर येता तो आमदार फक्त जाता. तूं लॉयल खंय उरलो मागीर? पळय कोण भायलो कोण भितर आयल्यार म्हाज्या लॉयल्टीचेर क्वेश्चन वचपाक शकना. कळ्ळें न्ही. हांव लॉयल आसा आनी लॉयल उरतलो. शेवटी कशें आसा पार्टीकूय लॉयल आसता आनी लोकांकूय लॉयल रावचो पडटा. Siddesh, if party doesn't give you ticket, then दॅट इज अ हायपोथेटिकल क्वेश्चन. जर जायना जाल्यार लेट द टायम कम. नो लेट द टायम कम. बट पार्टीचो एक सिस्टम आसा. दे डू सर्वे लोकांक विचारता आनी देन दे डिसायड. सो लेट देम डू देयर वर्क. suppose if not We given, cannot then you question will them, work we for cannot challenge the. them. No, but then you will work for the Rajesh. See, I will tell you one thing. We cannot question the party. We cannot challenge the party. आमी आमचें काम दाखोवन पार्टेक कन्विन्स करपाक जाय की म्हाका टिकेट दिया. दॅट आय एम डुईंग. अल्टिमेटली इट इज पार्टीज फॉल्ट. तो पूण तोय कितें म्हणटा पळय तितून फाल्यां समज तूं दिवंक ना जाल्यार राजेशाक काम टायम करता. इट पळोवन मरे. लास्ट टायमूय मागीर तशें काम केलें आसा. टायम इट Or do you have plan B, something like that? I don't have any plan. But you are confident that you will I am come back. confident that I will be on plan A. प्लॅनी तो कितें म्हणून टिकेट मेळची. Ticket मेळटली. पूण ह्या दिसांनी आमी खूब पळयलां की नॉट ओन्ली वन चडशे मतदारसंघांनी ए बी सी अशे कॅन्डिडेट जाले आसा वीच वॉज ओनली हॅपनिंग इन काँग्रेस. आतां बीजेपीनूय जावंक लागल्या. हाव डू यू सी दॅट काय? No, see, everyone works, everyone has तांची इच्छा आसता. सो हांवें तशें म्हणलें दीस इज अ डेमोक्रेटीक कंट्री. आज जर म्हाका अशें दिसलें की आपूण अमक्या हॉटेलांत वचून जेवचो जाल्यार म्हाका त्या हॉटेलांत वचपाक कोण हाडोवपाक शकना.
पूण त्या हॉटेलांत तूं केन्ना जेवण वयतलें जेवण बरें आहलें जाल्यार दुसऱ्या हॉटेलांत जेवण बरें ना कळ्ळें तुमच्या हिंगा आमदारान काम ना, करूंक ना जाल्यार तूं फुडल्यान क्लेम करतलो न्हू फुडल्यान एक मरे त्या त्या हॉटेलान जर आपूण जेवणाक गेलो आपल्याक दिसलें की थंय वचून जेवचो आनी त्या हॉटेलाक दिसलें की बाबा आमचें जेवण सोंपलां आमकां दिवपाक मेळना जाल्यार तें मेळचें ना एज सिंपल एज दॅट पूण हें जेवण बरें ना म्हणून तुका जेवणाक वयतलो न्हू तूं ना वचचो ना वयतलो तेंच्या त्या जेवणाक कित्याक पळय जेन्ना नुस्तें खावपाक नुस्तें खावपाक शिवराक घेवचो ना